542 लोकसभा सीटांखातीर हे फावट मॅरेथॉन वेंचणूक जाली। 7 पावण्याची वेंचणूक आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुमार म्हयनोभर चल्ली। 11 एप्रिल ते 19 एप्रिल मेरेन। 2014 ची तुलना केल्यार तेन्ना लोकसभा वेंचणूक जाल्ली 9 पावण्यांनी। 2014 पयली फेज 7 एप्रिलाक जाल्यार 9वी 12 मायाक सोंपिल्ली। बारीकसाणीन पळयल्यार 2014 आणि 2019 ची वेंचणूक लागीं तितलेच दीस चल्ली। 2014 9 फेज पूण 1 म्हयनो 5 दिसात सोंपली। 2019 1 म्हयनो 8 दिसात। मात हे फावट 2014 परस वेंचणुकेत टिकेचो स्तर घसरलो। कट्टरता आणि खास करून अस्तंत बंगाल सारख्या राज्यांनी हिंसाचार, मारपेट, हिसपाभायर निमाणो 7वो पावणो तर सापूच हिंसक। ममताची टीएमसी आणि मोदी शहाचे बीजेपीची समोरासमोर टक्कर। आता पळयात काय मुखेल संस्था आणि चॅनलांनी काडिल्ले एक्झिट पोल। टाइम्स नावाच्या एक्झिट पोला प्रमाण बीजेपी आणि एनडीए धरून 306, जाल्यार काँग्रेस यूपीए 132 मेरेन पावता। थर्ड फ्रंट आणि बाकीचे मेळून 104 सिटां काडटात। बिझनेस स्टँडर्डाच्या एक्झिट पोला प्रमाण बीजेपी फुडारपणांतली एनडीए 305 सिटां मेरेन पावता, जाल्यार काँग्रेस यूपीए 124, थर्ड फ्रंट आणि बाकीचे मेळून 114 सिटां मेरेन पावतात। जन की बात एजन्सीन 292 ते 315 मेरेन बीजेपी आणि एनडीएक दिल्यात, जाल्यार 122 ते 125 सिटां काँग्रेस फुडारपणांतल्या यूपीएक, 102 ते 125 सिटां थर्ड फ्रंट आणि बाकीच्यांक मेळू शकतात। सी वोटर सर्वे प्रमाण बीजेपी फुडारपणांतल्या एनडीएक 287 सिटां म्हळ्यार स्पष्ट बहुमत, जाल्यार काँग्रेस यूपीएक 128, थर्ड फ्रंट आणि बाकीच्यांक 127। आज तकाचो एक्झिट पोल बीजेपी आणि एनडीएक स्पष्ट बहुमत दिता। 339 ते 365 सीट बीजेपी एनडीएक मेळू शकतात, जाल्यार आज तकाच्या एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेस यूपीएक 77 ते 108 सिटां मेळू शकतात। थर्ड फ्रंट आणि बाकीच्यांक मेळून 69 ते 95 सिटां मेळपाची शक्यताय आसा। टीव्ही 9च्या एक्झिट पोला प्रमाण बीजेपी एनडीएक 287, काँग्रेस यूपीएक 128, थर्ड फ्रंटाक 127, जाल्यार CNN न्यूज 18 बीजेपीक स्पष्ट बहुमत 336, काँग्रेसीक 82 आणि थर्ड फ्रंटाक 124। एबीपीच्या एक्झिट पोला प्रमाण बीजेपी एनडीएक 267, काँग्रेसीक 127 आणि थर्ड फ्रंट बाकीचे मेळून 148 सिटां दाखयतात। एक्झिट पोलाचे आकडे पळयल्यार मोदी सरकार परत सत्तेर। राहुलाच्या फुडारपणान काँग्रेसीच्या कमबॅकाचे सपन परत शेणटा। थर्ड फ्रंटूय थर्ड सुवातीरच हुमकळ्ळे। हे एक्झिट पोलाचे आकडे काय हजार लाखांच्या वोटर सॅम्पला वेल्यान अदमास। खरो निकाल पुराय देशाक 23 मायाक सकाळसावन मेळटलो। 23 मायाकूच स्पष्ट जातले मोदी, राहुल काय तिसरो कोण तो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।